नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. जॅक सिकेराच्या पुतळ्यावेल्यान बीजेपीचो आमदार मायकल गोवा फॉरवर्डाच्या कॅम्पात. विधानसभेत येतलो खासगी थाराव. गोवा फॉरवर्डाच्या आमदारांचो तेंको. लॉबिंगाची तयारी. म्हादयचे उदक कर्नाटकाक दिवप म्हणजे गोंय कर्नाटकात विलीन. म्हादय कडेन कशीच तडजोड ना. गोवा फॉरवर्डाचो बीजेपीचेर बाण. मंचाची म्हादय पुजा कणकुंबी आडायली. म्हादय खातीर ब्रेस्ताराक कर्नाटक बंदाच्या फाटभुंयेर कदंबाच्यो कर्नाटक रुटावेल्यो 37 बसी बंद. बेळगांव, हुबळी, धारवाड, चिक्कोडी, बंगळूर, उत्तर कर्नाटकांतल्यो ट्रिपी रद्द. गोवा फॉरवर्ड बीजेपीचे एकमेकाचेर बाण चालूच. बीजेपीची लोकसभेची तयारी. काँग्रेसीचे मतदारसंघ दोगांचे टार्गेटाचेर. युती पक्षांच्या मतदारसंघांनी वावर. मायकलान मारली कूस. एफडीएची बेतोड्या दत्तगडार जयदेव फूड फॅक्टरीचेर धाडीत पॉपकॉर्नाचे फॅक्टरींतल्यान 7,85,000 एक्सपायरी जाल्लो माल जप्त. हायटेक कप ऑल गोवा सिनियर डिव्हिजन व्हॉलीबॉल लीगाची फायनल. ओम शिवशंभू जिंकले. धारगळ युनायटेड दुसरे, गोवा पोलीस तिसरे, काकरा स्पोर्ट क्लब चौथे. जॅक सिकेराच्या पुतळ्यावेल्यान बीजेपीचो आमदार मायकल गोवा फॉरवर्डाच्या कॅम्पात. परवरे विधानसभा संकुलात पुतळो उबारूंक बीजेपी तयार ना म्हूण कळ्ळ्या उपरांत गोवा फॉरवर्डान दबावाचें राजकारण सुरू केलां. पक्षाच्या बसकेंत रातीन निर्णय जालो. मायकल खंय विधानसभेत पुतळ्या खातीर खाजगी थाराव हाडटलो आनी गोवा फॉरवर्डाचे तिग मंत्री ताका तेंको दितले. तेंक्याक उरिल्ल्या 36 आमदारां कडेन गोवा फॉरवर्ड उलोवपाचे आसात. की डेप्युटी स्पीकर मायकल लोबोन पब्लिकली सांगला आनी तेणेन आमच्या प्रेसिडेंटीक कन्फर्म केला की तो प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन असेंब्लीन हाडटलो. आनी जेन्ना तेणेन ते बाळले असेंब्लीन आमचे तिनूय मिनिस्टर ताका सपोर्ट करतले. मिनिस्टराच्या नात्यान आमच्या मिनिस्टरांनी प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन हाडूंक शकना. पूण आमी एक आश्वासन दितालो गोंयच्या लोकांक की आमी फकत आमचे 3 मिनिस्टर आनी आमचे पार्टीचे लिडर प्रशांत बाब, मोहनदास बाब, की कोणाचे कॉन्टॅक्ट आहा, तिनूय मिनिस्टर आमचे उरले 36 MLA जावंक मेवतले. ही जबाबदार आमी घेतले तांकां कन्विन्स करपाक ह्या रेझोल्युशनाक पाठिंबो दिवपाक. आनी वी वील वर्क डे एंड नायट टू कन्विन्स दॅट दीस इज द नीड ऑफ द आवर टू सपोर्ट दीस बील. तो बिल्स तो रेझोल्युशन सपोर्ट करतकूच थंय ओपन जातलें कोणाक जाय काय कोणाक नाका. दॅट वील बिकम व्हेरी क्लियर. आफ्टर दॅट वी वील टेक अदर स्टेप्स. वी हॅव टू सी वॉट हॅपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. गिरीश चोडणकार म्हणटा तशें युतीत तोड म्हणप सोंपें. काँग्रेसीक आतां युती करूंक ना ताचे खंय पिकासांव जाता. आय चॅलेंज, यू चॅलेंज. ते कसली चॅलेंज? आतां तो सांगता आमी विड्रॉ करचे म्हणून. तो कितें सांगूंक सोदता गोंयकारांक की काँग्रेस पार्टी आनी तो एक मोहीम जी 2017 इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्डा कडेन एलायन्स करूंक ना पळय, ते आमची चूक जाली, ब्लंडर जाले म्हणून सांगूंक सोदताय तूं? तूं कसलो अधिकार आहा आमकां सामको फाटीं काड म्हणून? एंड हू आर द कॉज फॉर द प्रेझंट सिनारियो? ना तुका कसलो अधिकार आसा ते ताणें स्पश्ट करचें की आमची चूक जाली व्हडली म्हणून. ना तुका कसलो अधिकार आसा आमकां विचारपाक, विड्रॉ करपाक? आमची फायट गोच्ची आहा ती आमी करतले. ताका सांगपाची गरज ना. इतले मजगतीं नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकाराचो OSD दुर्गादास कामत आनी दिलीप प्रभुदेसायाक पोस्टावेल्यान रिलीव करून पक्षाच्या वावराक घाल्यात. बीजेपीची आलिनाय पुतळ्या वटेन. The statue of the first leader of the opposition should come up along with the statue of the first chief minister, and I'm very, but see, there are situations, there are circumstances. I'm very sure that this issue will be taken up again
will be taken up again. We are not in a hurry, but definitely this demand will be looked into and taken care of. You will press for it. We'll be asking for it. We have asked for it, and see, all issues have different connotations. There are different reasons why different people ask and make demands. So the entire scenario has to be studied, but definitely this demand will be fulfilled, I'm sure, sooner or later. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. पुतळ्या वेल्यान वाजले उपरांत आता गोवा फॉरवर्डान बीजेपीची म्हादय उस्तूंक सुरू केल्या. उदक कर्नाटकाक दिवप म्हळ्यार खंय गोंय कर्नाटकात विलीन केल्ल्या जमा म्हूण तांणी बीजेपीचेर बाण मारलो. म्हादयचेर कशीच तडजोड करचे ना म्हूण मणियारोट राजन उलयला. दुसरे वटेन गोंयच्या दोळ्या आड कळसा माती घालून म्हादयचे उदक आडोवपाची कर्नाटकाची नाटकां चालूच. बीजेपीन जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभेत उबारपाक विरोध केले उपरांत गोवा फॉरवर्ड म्हादयच्या विशयाचेर सरकार आड अचकीत आक्रमक जाल्या. म्हादयचे उदक खंय कर्नाटकाक दिवप म्हळ्यार ह्या गोंयच्या कर्नाटकात एके भाशेन विलिनीकरण म्हूण गोवा फॉरवर्ड आतां जागे जाल्यात. WRD मिनिस्टर इतले कॉन्फिडंटान आमकां सांगला की सगल्यांक पटलां म्हाका दिसता की म्हादयाचेर आमी कशेंच डायल्यूट करून दिवचे ना. आनी पार्टीचे लिडरांनी सुद्दां ताका आश्वासन दिलां की आमी तुज्या वांगडा आसतले आनी आमी कितें जाता तेजेर वॉचडॉग कशे आमी रावतले. आमी एक ओपिनियनाचेर जाले थंयसर की एनी डायल्यूशन ऑन द म्हादेव इश्यू कूड बी टर्म्ड एज एन अटेम्प्ट टू मर्ज गोवा विथ कर्नाटक. तेजे डायल्यूट जालेले ही परिस्थिती जावंक शकता. आदी गोंया महाराष्ट्रान घालपाक ते गेले हांगासर जर तर डायवर्ट जायत इश्यू डायल्यूट जायत इश्यू जाल्यार इट कॅन बी सेफली सेड दॅट इट इज एन अटेम्प्ट टू ट्राय टू मर्ज गोवा इन टू कर्नाटक. आनी पार्ट्यान एक ठाम मत घेतलां की गोंयची आयडेंटिटी गोंयकाराची आयडेंटिटी खंयच्याच परिस्थितीन ती आमी आनी विगडावंक दिवचे ना. खूब जालेलें आहा आमी जाणा. जालें तें जालें कितें उरलां तें आमी सांबाळटले. आनी एनी अटेम्प्ट टू लिक्विडेट our natural resources by allowing water to be taken by Karnataka, we will try every nerve and torpedo those conspiracies. If from anyone, from any quarter, however mighty they may be, we will not allow it, because it would mean that we are trying to recoup. आमचो natural resource तो कोणाक अधिकार ना तो कोणाक खंय दिवपाक. पॉलिटिकल कंपल्शन आहा ते तुमी पळोवन घेयात. आमी एलाव करचे ना. थंय सध्या कर्नाटकान कळसा प्रकल्पाचे जे हे मातयेचो भराव घालून बांद घातलेलो तो तेंच्यांनी आयज भराव जो आसा तो फोडून उडयलो आनी ती माती जी आसली ती पयस केली. पूण नैसर्गिक प्रवाह जो आसलो कळसाचो तो अजून लेगीत सुरू जावंक ना. पूण आता 1-2 दिसान तो प्रवाह सुरू जातलो. कित्याक माती जी आसा ती समपातळीचेर येयली सगळी की बरोबर तो प्रवाह जो आसा तो चालू जातलो. पूण दुसरे वाटेन जे उदक मोठ्या प्रमाणान तुंबला ते थंय कायम आसा त्या जाग्याचेर. पूण एकंदर माती काडल्या कारणान एक जो भंय निर्माण जाल्लो तो भंय आता मातसो कमी जाल्लो आसा. पूण एकंदर हे जे काम आसा कर्नाटकान कालव्याचे ते बहुतांशी काम पयलींच पुराय केल्लें आसा. हो बांद जो घातलेलो तात्पुरतो बांद तात्पुरतो मातयेचो बांद जो घातलेलो आनी ताका लागून नैसर्गिक प्रवाह आसलो तो आडावलो. तो आता सुरू जावपाक म्हणजे आनी कांय काळान तो सुरू जातलो. इतले मजगती गोवा सुरक्षा मंचाची सुर्ला 70च्यान म्हादई संपदा रक्षा यात्रा बुधवारा सुरू जाली. सुर्लाचे सातेरीच्या देवळात म्हादईच्या उदका कलशाची पुजा जाली. हो कळस आता फुडले 7 दीस रथांतल्यान गोंयभर भोंवपाचो आनी पणजे ती सोंपतली. म्हादई वाचवा, गोवा वाचवा, म्हादई वाचवा, गोवा वाचवा, म्हादई बचाओ, गोवा बचाओ, म्हादई बचाओ, गोवा बचाओ.
माता की जय। माताई बचाओ गोवा बचाओ, माताई बचाओ गोवा बचाओ। आणि तुम्ही ह्यो सुरक्षा मन घेऊन येयला आणि तुम्ही सक्सेस जातले आणि अशें आमकां आमचो फूल पाठिंबो सुर्ला गांवच्याचो पुऱ्या वतीन हांव तुमचें एक स्वागत करता. अशें म्हणटात की ज्याची सुरवात बरी त्याचो शेवट त्याचो सगळो प्रवास जो आहा तो व्यवस्थित जावन त्याचो समारोप सुद्धा जो आसा तो यशस्वी जाता. आणि त्यामुळे आज ज्या पवित्र वातावरणात आमच्या यात्रेचो जो पुजेचो कलश जो आसा त्या कलशान 10 स्रोताच्या उदकाचे संगम जाल्ले आसा. तेन्ना एकाच गजालीक आमी वचनबद्ध आशिल्ले, ती म्हणजे पहिले म्हणजे पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्स, सकारात्मक राजकारण, तत्वनिष्ठ राजकारण आणि हे सगळे कित्या खातीर तर गोंयची सुरक्षा करपा खातीर. कर्नाटकांतल्यान 28 थी फाल्यां पार्लमेंटाक पावतले आणि गोंयच्यान फकत 2 जाण वतले. गोंयचे पडून ना तांकां, त्या 28 जाणांचे पडून आसा म्हणून गोंयाक बळी दिवन ते 28 जिखून हाडपाचो ह्या पक्षाचो जो एकंदरीत तांणी रचिल्ली जी गेम आसा तांकां आमी जर थंड बसले जाल्यार ते यशस्वी जातले. गोंयांतल्या म्हादईच्या आजूबाजूचे जे लोक आसात तांकां पयलीं जागे करपासाठी ही यात्रा आसा आणि त्याच बरोबर गोंयकारांक ह्या विशयाची जाणीव करून दिवप आणि ह्याची गांभीर्य त्यांच्या लक्षात हाडून दिवप हे चड म्हत्वाचें आसा. लोकांचो प्रश्न घेवन एक राजकीय पक्ष उबो जर आसत आणि तातूंत जर राजकारण करिना आणि केवळ सामाजिक आणि लोकांच्या जिव्हाळ्याचो विषय जर टॅकल जर करता आसत जाल्यार आमी आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य जाता की आमी निपक्षपातीपणे ह्या आंदोलन जे आसा हे यात्रा जी आसा ताका पाठिंबो दिवप. दुर्दैव आसा की गोवा सरकार हो अत्यंत फटिंगपणा आणि दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. राजकारण दोळ्यांसमोर दवरून जे पत्र हांगाच्या मुख्यमंत्र्यांनी खरें म्हणजे ऑफिशियली कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक बरोवपाक जाय आशिल्लें ताज्या ऐवजी राजकीय लाभ उठोवपा खातीर ते पत्र विरोधी पक्षनेते येडियुरप्पा हांचे कडेन दिलें जेन्ना वता त्या वेळाचेर हे जनतेची फसवणूक आसा अशें म्हाका दिसता. मुख्यमंत्री म्हणटात की पत्र बरयलें म्हणून उदक दिलें काय म्हणून. तांचे अनेक गुप्त करार हे तांकांच खबर आसता, तांच्या बाकीच्या सहकाऱ्यांक खबर नासता. हाचो वायट अनुभव आमी घेता. भाषा प्रश्नाच्या दृश्टींतल्यान ह्या मुख्यमंत्र्यान एकाय सहकार्याक विश्वासान न घेता जो पॅक्ट डायसिसन सोसायटी कडेन केलो आणि मतां मेळोवपा खातीर आनी सत्ता टिकोवपा खातीर जे अत्यंत नागडें उगडें अशें प्रदर्शन जन अहिताचें करून उडयलें त्याच पद्दतीचें अहित आमच्या गोंयकारांचें कित्याक करिनात हे करचे ना हाच्या बद्दल संशय निर्माण जाल्लो आसा. मंचाचो कणकुंबी सावन गंगा पूजन करून यात्रा सुरू करपाचो प्लान आशिल्लो. 4 जाणटे खातीर कलश घेवन कणकुंबी गेल्ले. तांकां थंय कर्नाटकाच्या स्टाफान आडायले. तांचे कडेन परवानगी ना म्हूण कारण सांगून तांकां उदकाची पुजा करूंक दिली ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुतळो आनी म्हादय वेल्यान एकवटीन गोवा फॉरवर्ड आनी बीजेपीचे एकमेकाचेर बाण मारप चालू आसतनाच बीजेपीन लोकसभेची तयारी सुरू केल्या. एकवटीन गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसीचे मतदारसंघ टार्गेट केल्यात जाल्यार बीजेपी ते मतदारसंघांनी आपलो पालक आमदार मंत्री घालता. युती पक्षांच्या मतदारसंघांनी बीजेपीचो वावर चालू उरतलोच म्हूण बीजेपी सांगता. वेंचणुकेच्या तयारेचेर बीजेपीच्या आमदार फुडाऱ्यांचे बुधवारा दीसभर पणजे मंथन जालें. मायकलान तोंड दाखयलें ना. लोकसभा इलेक्शनाक 1.25 वर्स उरला. बीजेपीचे बुधवारा दीसभर मंथन बसकांचे सत्र चालू आशिल्ले. बसकेक सरचिटणीस BL संतोष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस भूपेंद्र यादव आशिल्ले. लोकसभेचे वेंचणुकेक दोळ्यामुखार दवरून मतदारसंघांचे प्लॅनिंग सुरू जाला. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांचो प्रवास जो जुलै म्हयन्यात जालो तेजो फॉलोअप बैठक म्हणून हे वेगवेगळ्यो बैठकी आज संबंधीत सकाळी पयलीं आमचे मिडिया सेल आनी सोशल मिडिया तेंची बैठक जाली. तेच्या नंतर मागीर आमचे MLA मिनिस्टर्स MP तेंची तेच्या नंतर BJPचो कोर ग्रुपाची बैठक जाली. ऑफिस बेरर आनी आमचे आतां वेगवेगळी डिपार्टमेंट आनी प्रोजेक्ट्स अश्यो वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जाल्यो. ताच्या भितर ऑर्गनायझेशनच्या हातूंतल्यान एक 22 प्रमुख जे आसात तांकां
वेगवेगळ्या मतदारसंघांत खंय दौरो करपाक जाय तें ठरयिल्लें आसा. तशेंच प्लॅनिंग 2019 डेफिनेटली प्लॅनिंग 2019 लोकसभेचे निवडणूक आसात, पण इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन. 2019च्या लोकसभेचीच पूर्व तयारी म्हणून हे सगळें चालू आसा. दरेका आमदाराक आनीक एक मतदारसंघाची पालक म्हण जबाबदारी दिवपाचें थारला. सरकारांत युतीत आशिल्ल्या आमदारांच्या मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार पालक म्हण आसचे ना, मात पार्टीचे काम चालूच आसतलें म्हण तानावडेन स्पश्ट केला. प्रत्येक आमदार जो आसा आनी आमदार आनी खासदार तांकां तेंचो मतदारसंघ सोडून एडिशनल काँग्रेस 16 जाग्यार जी गोंयांत आसात ते मतदारसंघ तांकां दिल्ले आसात. म्हणजे ते पळोवंक जाय पळोवचें प्रभारी त्या मतदारसंघाचे. इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गनायझेशन. आतां खंयच्या हातून ते आमी आतां तय दिवप अशें ठरयलां, खंयचे ते आतां दितले. नाही पार्सेकर जबाबदारी आसतली, पण याच्या व्यतिरिक्त एखादो आमदाराक आमी तो प्रत्येक आमदाराक तो मतदारसंघ दितले. जो आमदार आसा ताका एक मतदारसंघ दितले आमी सगळे. काँग्रेस ज्या भागार आसा थंय सध्या थंय आमचे आमदार कोण आसचेना. कॉलिशन पार्टनर थंय आसचेना. पार्टी ऑर्गनायझेशन म्हणून वेगळें आसचेना. ह्या फॉर्म्युलात आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकराच्या मतदारसंघात काँग्रेसीचो आमदार आशिल्ल्यान थंय एका आमदाराक पालक आमदार म्हूण जबाबदारी येतली. त्याच भशेन विश्वजीत राणेंचेर सिनियर राणेंचो मतदारसंघ कन्वर्ट करपाची जबाबदारी येवंक शकता. तशेंच शिरोडा आनी थियेची तीच परिस्थिती. गोवा फॉरवर्डाचे ट्राजनान केल्ल्या वक्तव्याचेर पार्सेकार उलयलो. हांव नकळो आतां ताणें कित्या वयल्यान म्हटलें तें, पण म्हजेर घासाल्ल्या तें हांव जाणा. आनी पार्टीच्या मिटिंगेक विदीन 4 वॉल्स हांवें म्हजी भुमिका सांगली. इज इट अ पब्लीक स्टेटमेंट? हांवें जें उलयलां आय स्टिक टू इट. बडबडणारो हो कितें आसा तो दर इलेक्शन जातकीर नवीन पक्ष खंयचो तरी तयार जावचो आनी तेतूर आपल्याक वचचो, कारण बाकीचे सगळे पक्ष सोंपल्यात पक्ष सोंपल्यात न्ही. वचून जालें न्ही. हांव डिफीट जालो आसात. डिफीट इंदिरा गांधी सुद्दां पंतप्रधान आसतना जाल्ली, वाजपेयी अडवाणी सुद्दां केन्ना तरी डिफीट जाल्ले. म्हणजे कितें सोंपलें काय कितें? पूण हो केन्नाच निवडून येवंक ना. तो म्हाका दिसता डिपॉझिटूय केन्ना आपलें सांबाळूंक शकलो ना. ताणें उलयलो आनी हांवें ताचेर रिएक्शन दिवप म्हाका दिसता योग्य दिसना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. कर्नाटक बंदाचे फाटभुंयेर कदंबाच्यो ते रुटावेल्यो 37 बसींच्यो ट्रिपी ब्रेस्तारा रद्द केल्यात. ह्यो बसी बेळगांव, हुबळी, धारवाड, चिक्कोडी, बेंगळूर आनी हेर उत्तर कर्नाटकाच्या भागांनी वचपाच्यो. बसींकडेन आजनेरी जायत म्हूण खबरदारी. फाटले कर्नाटक बंदाच्या वेळार कांय बसी ह्या भागांनी गेल्ल्यो, मात तांकां थंयच डेपोत दवरिल्ल्यो. मात हे फावट कदंबान बसी धाडपाच्योच ना म्हूण थारायलां. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.